उदका खातीर शेजार राज्याबरोबर झगडपी कर्नाटकान आनीक 43 तालुक्याक दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्यात। तांच्या नव्या यादीप्रमाण 240 तालुक्यातले 238 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून दिसतात। नव्या यादीत कारवार, दांडेली, खानापूर आणि बेळगाव ह्या गोंय शेजारच्या वाठारांतलोय आस्पाव आसा। कावेरीचे उदक सोडपाक लायात म्हणून केंद्राक कर्नाटक सरकाराक सांगपाक लावपाचे म्हणून तामिळनाडू सरकारान अधिवेशनात ठराव घेतलो। त्या उपरांत कर्नाटकान आनीक 43 तालुके दुष्काळग्रस्ताच्या वळेरींत घाले। फाटल्या महिन्यात कर्नाटकातल्या सर्व पक्षांची बंगळुरूत बसका जावन कावेरी, कृष्णा, म्हादई न्हंय विशयीचो कोर्ट केशी आपल्या वटेन कशो करपाच्यो ताचेर बसका जाली। उपरांत कर्नाटक एकार एक तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करीत आसा। बेळगाव तालुको पुरायपणान दुष्काळग्रस्त आसा म्हणून कर्नाटकाचे म्हणणे। भाजी उत्पादन देंवयतले, भाजी म्हारग जातली, गोंयाचेरूय परिणाम जातलो। समावेश केल्लो आसा दुष्काळग्रस्त म्हणून बेळगाव आणि बेळगाव जिल्लो हांकां संपूर्ण दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्ल्यान तेजो परिणाम म्हणून बेळगाव जिल्ह्यात जे भाजीचे उत्पादन जाता तेजेर जातलो। आगामी काळात बेळगाव जिल्ह्यातले जे भाजीचे उत्पादन आसा ते घटू शकता। तेजो परिणाम म्हणून भाजीपाल्याची दर ही वाडपाची शक्यता आसा। तेजो परिणाम आपुणच गोव्याचेरय जातलो, कारण बेळगाव हे गोव्याक भाजी पुरवठा करपाचे मेन मार्केट आसा। कर्नाटक सरकारान केंद्राकडल्यान 4,860 कोटी रुपया मदत निधी बेगीनूच दिवचो म्हणून यत्न सुरू केला। कर्नाटकचे जे मुख्यमंत्री आसा सिद्धरामय्या यांनी केंद्राकडे 4,860 कोटी रुपयांची मागणी केली आसा। दुष्काळग्रस्तां खातीर मदत करपा खातीर केंद्र सरकारान हो जो निधी आसा तो लवकरात लवकर कर्नाटक सरकाराक दिवचो अशी मागणी ही तेंच्यांनी केल्ली आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।